बेरेस्तारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेन दोगा मंत्र्यां भितर वाद जालो। गोयचो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी मंत्री गोविंद गावडे मदीं जाल्ल्या वादाची दखल मगो पक्षाच्या समितीन घेतल्या। शुक्रारा पणजे मगो पक्षाच्या कार्यालयांत पक्षाचो कार्यकारी अध्यक्ष सावंतान पत्रकार परिशद घेवन राग उक्तायलो। सुदीन ढवळीकार इतलीं वर्सां राजकारणांत आसा, मात केन्नाच कोणाबरोबर वाद केलो ना। हालींच राजकारणांत आयिल्ल्या मंत्र्यान अशें करप योग्य न्ही। सरकारान ह्या प्रकरणाची दखल घेवन कारवाय करची आनी मंत्री गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी सावंतान केल्या। काल मंत्रिमंडळान त्यांच्या विशीं अर्वाचे तांकां वेगवेगळ्यो शिव्यो दिल्यो गेल्यो, त्यांच्या आंगार धांवून गेले। इतलेंच न्हू तर तांकां धमकी दिली। तर हे राजकारण आसल्या कारणान लोकशाही आसा, मुद्द्याचेर चर्चा जातली, मुद्द्याचेर वादविवादूय जाता, आवाज चडटा देंवताय बीन, पण मुद्द्या वचून गुद्द्यार येवप हें कितपत योग्य आहा? ह्या आमच्या सुदृढ लोकशाहीक मान्य आसा काय कितें हो प्रश्न आतां आमच्या फुडें येयला। सभ्य भाशेन सुद्दां खुबशे आपल्यो गजाली आपले विचार मांडूं येता, पण काल जें जालें तें सगळें असभ्य वर्तन। आनी आयज सबंद गोंयांक हे खरें म्हणचे जाल्यार काल जर ती घटना घडल्या ती निंदनीय आहा आनी सबंद गोंयाची मान सकयल गेली अशें म्हाका दिसता। आनी जे दुसरे मंत्री गोविंद गावडे हेंच्यामुळे हो प्रकार घडलो, त्यांनी जे आमच्या सुदीन ढवळीकार म्हणजे आमच्या नेत्याचेर जे वेगवेगळे शिव्यो ताका गाळी दिल्यो, तांकां मारूंक गेले, तांकां धमकी दिली, ही गोष्ट खरें म्हणचे जाल्यार निशेध करपाची आसात। त्या शिवाय ही निंदनीय आमच्या पुरती ना, फक्त मगो पक्षा पुरती ना, सबंद लोकशाहीक हें गालबोट आसा। आमी जर लोकशाही सबंद मानता जाल्यार ताका गालबोट आहा। आमी आतां कितें फुडें दाखोवपाचें संवसारान? दोनूच आमच्या एका 20 वर्सां जाल्या, गावडे फक्त 2 वर्सां जाल्या। 10 पटीन सुद्दां जास्त राजकारण, फक्त 2 वर्सांचेच वय राजकीय वय, 10 वर्सां 20 वर्सां आहा। आतां ह्यान फुडें लोक जेन्ना हे लिडर आसता, मंत्री आसता, कोणूय तांकां आदर्श म्हणून पळयता। हो आदर्शवाद फुडें कितें करपाचो आहा हो प्रश्न म्हत्वाचो। म्हणून आमी मगो पक्ष म्हणटा की हे सगळें घडटा आसतना ते मुख्यमंत्री आसलेले हजर, मुख्यमंत्री स्वता आसलेलेच ते बावडे आजारी आहा, त्या शिवाय बाकीचे मंत्री आसलेले। तेन्ना हेजेर आमचें म्हणणें आसा की तेजेर ताबडतोब कारवाई जावची, ताका मंत्रिमंडळासून काडून उडोवचो गावडेक, अशी आमची मागणी आहा। आनी योग्य तो निर्णय मंत्रिमंडळान घेवचो किंवा मुख्यमंत्र्यान घेवचो आनी सबंद गोंयांक दाखोवन दिवचें की हें राज्य शिस्तीचें आहा, हें राज्य लोकशाही प्रमाणे चलतलें।